कथेचे नाव जावन आसा चोरी. बरोवपी देविदास कदम. सादर करपी देविदास कदम. सुरवातीक विश्वास बसूक ना विश्वास. बसचेलोय न्ही. हांवें म्हजो अणभव सासपून चयलो. तेन्नाच ल्हव विश्वास बसलो. तो तसल्यांतलो न्ही हें हांव हड्ड्यार हात मारून सांगूंक शकता. 5-6 वर्सां फाटली गजाल. नवोच 5वेक येयिल्लो तो. येदोसोच काळो सावळो, मुखामळ प्रसन्न, धवो शर्ट, निळी हाफ पॅन्ट इन बी करून ते भाशेन मुखार आयलो. मस्टर रोलार निशाणी करून हांव हेडसराल्या ऑफिसांतल्यान भायर सरता थंय आसा. हात मुखार करून म्हणूंक लागलो, सर पयशे. हातांत करकरीत 100 रुपयाची नोट. पयशे? कसले रे? म्हाका मेळ्ळे थंय गेटी मुखार. त्या तेंपार 100 रुपया म्हणल्यार म्होंवाची मावली. थोडे पयशे न्ही ते. हांवें खिणभर ताच्या तोंडा कडेन पळयलें. म्हाका दिसलें ह्या भुरग्याक पयशांचें मोल समजता मूं. हाचे सुवातेर हेर कोणूय आसल्यार हे पयशे हाडून दित आशिल्लो. हांवूच आशिल्लो जाल्यार येवजूचें पडटलें. गूड, व्हेरी गूड. हांवें ताचे फाटीर हात मारीत म्हणलें. ताची प्रसन्न मुद्रा आनिकूय प्रसन्न जाली. घडये ते पयशे ताणें दोळ्याचे कानाक कळूंक दिनासतना भितरले भितर गटम केले जाल्यार ताका जितली खोस भोगना आशिल्ली तितली खोस ताका म्हजे शाबासकेन भोगिल्ली. त्या दिसा एसेंब्लींत हांवें सगळ्यांक विचारलें. आपले पयशे म्हूण कोणूच मुखार येवंक ना. हांवें मागीर ते पयशे ताकाच दिले. तेन्ना तर ताची दोट्टी खोस मळबाक तेंकिल्ली. सुरवातीक तो नाका म्हणटालो. हांवें म्हणलें, हे तुजें इनाम, रामाचे पयशे न्ही. खऱ्यांनीच तोखणाय करीसारको गूण हो. भुरगो मनांत दसून उरलो. जेन्ना म्हाका कळ्ळें ताची घरची परिस्थिती तितली बरी ना. एक एक फावट अन्नाक म्हारग, आनी तरी आसतना हो म्हान गूण ह्या भुरग्यांत आसा, तेन्ना तो सामकोच काळजा कडेन आयलो. ताका बापूय ना. मोटरसायकल एक्सिडेंटांत गेलो खंय. भाडें मारतालो. एक दीस रातचो घरा येतना मोटरसायकल व्हरून ट्रकाक मोखली. जाग्यारूच सोंपलो. खूब पियेतालो अशें म्हणटात. आवय हेरागेर कपडे धुवन आयदनां घासून घरवड चलयता. इल्लेशें घर आनी घरा भोंवतणी इल्लीशी सुवात हेंच तांचें साम्राज्य. तिवूय देवळाची मालकी. ना म्हणल्यार देवळांत सेवा करून थोडे भोव मेळटात. पारंपारीक दिसवडो तो. ताका 4 वर्सांचो धाकलो भावूय आसा. तो खंय 12 म्हयने दुयेंत. एकवटीत घरची घरवळी म्हणल्यार मोठबी चादर कशी, कशें तरी पांघरून ओडून घेवप. शिकूंक म्हणटात तसो हुशार नासलो. आनी तसो साप्प बोंडोय न्ही. लोणच्या पुरती खड. खेळांतूय तसो व्हडलोसो वस्ताद नासलो. हांवें जायते फावटी खेळांत ताका फुडें हाडचो यत्न केल्लो, पूण तो तसो मुखार सरनासलो. ताचो खरो मालवज म्हळ्यार ताचे गूण. ताची नमळाय, ताचें भावार्थीपण, ताचें प्रामाणीकपण, ताचें खरेपण आनी सरळ स्वभाव हे गुणूच ताका मुखार काडटाले. तो 7वेंत आसतनाची गजाल. आमचे इंग्लीश शिकोवपी मास्तरान ताका 25तले 9 मार्क घाले. 9 म्हणल्यार काठार पास. पेपर दितकच हाणें मार्क मेजले. पळयल्यार पुराय गूण जातात 7. चुकून 9 दिवप जाल्यात. ते 2 मार्क उणे केल्यार हो नापास. तरीकय हो उठलो. पेपर घेवन मास्तरा म्हऱ्यांत आयलो. मास्तरान पळयले. 2 मार्क उणे केले. पूण त्या मास्तरान ही गजाल दुसऱ्या दिसा एसेंब्लींत सगळ्याक सांगली. सगळ्या मास्तरांनी ताचें तोंड भरून तोखणाय केली. आनीक एक फावट अशीच परिक्षा चलताली. एक तवनास भुरगो हाचे कुशीक पडिल्लो. त्या भुरग्याचें नांव पांडुरंग. म्हणटाले सगळे पांडो. सामको दड्डो. 2-2, 3-3 वर्सां करीत 9वेक पाविल्लो. पिरायेन बी सुमार वाडिल्लो. आंगलोटान मानाय कसो. शाळेंत भुरग्याक हाका बडय ताका बडय करपी. परिक्षा सुरू आसतना ल्हवूच कॉपी मारूंक लागलो. हाणें पळयलें. हाणें पुरसत करूं ना. सर, हो पळय कॉपी करता. रोखडेंच सांगलें. नायक सर सुपरवायझर आसले. ताणें पांड्याक पुराय तपासलो. इतलीय कॉपी काडली खंयच्यान खंयच्यान. पेपर जातकच त्या पांड्यान कितें करप? हाका बुडयलो.
हो रडत रडत हेडसराक म्हऱ्यात. पांड्याक मागीर आपोवन पनिशमेंट दिलो. घरा वतकच हाचे आवयक हेर भुरग्यांनी सांगले, हाका पाण्यान बडयले. आवयन म्हणलें, पुता तुका नाका तें, कोणूय कॉपी मारूं ना जाल्यार मरूं, आमी गरीब मनशां, आमकां नाकात ह्यो भानगडी. तरी सुदीक हे दिसा पांड्याक परतून कॉपी मारतना पळोवन सांगलेंच हाणें सराक. तो 10वेक आसतनाची गजाल. शाळेन बोंडला पिकनीक काडिल्ली. दर भुरग्याक तिकेटीचे 100 रुपया. हांव जाणा आसलो. संदेश एकाय वर्सा पिकनिकेक वचूंक ना. पिकनिकेचें नांव काडल्यार ताचें तोंड येदेशें जातालें. पिकनिकूच कित्याक? सादे परबे सणाक सुदीक ताच्या आंगार नवे कपडे चडनासले. बुकां नोटबुकां शाळेच्यो यो वच खर्च हे सगळे करी मेरेन आवयक घाम काडचो पडटालो. पिकनिके सारके गजाली पासत पयशे खंयचे? ताची टर्म फी लेगीत शाळा भरताली. 10वेचो दर एकलो भुरगो पिकनिकेक वचूंक फुरफुरतालो. संदेशा भाशेन दर वर्सा पिकनिकेक वचना जाल्ली भुरगीं सुदीक. निमाणें वर्स न्ही शाळेचें. संकश्ट आयिल्लें त्या संदेशाचेर. त्या दिसात तो पिरियड म्हजो आसलो. हांव वर्गांत आयल्यार मिलिंद नांवाचो एक भुरगो रडटा. कित्याक रडटा रे? म्हणूंक लागलो, म्हजी 100 रुपया ना जाल्यात. खंय दवरिल्ले रे? कंपासांत. केन्ना दवरिल्ले? मदले सुटयेचे पयलीं तिसरे पिरियडाक आमची क्लास टिचरीचो पिरियड आसलो. तिका 500 रुपयाची नोट दिली. तिणें 100 घेवन बाकी 100च्यो 4 नोटी दिल्यो. भायर गेल्ले कडेन पडत बी म्हूण हांवें कंपासांत दवरिल्ल्यो. बाकी 3 नोटी आसात? हय सर. कंपासांत दवरतना सकयल बी पडूंक नात मरे? ना. पळयले सर. सकयल पळयले? पळय अशी कुशीक. अशें म्हणत हांवें थंय हे वटेन ते वटेन पळयले. 100ची नोट दिश्टी पडली ना. मागीर हांवें म्हणलें, कोणाकय जर मेळ्ळी जाल्यार वा कोणाय मुजरत काडून घेतली जाल्यार दियात प्रामाणीकपणान. पनिशमेंट करचो ना. सगळीं भुरगीं ओग्गी. पळयात, नाजाल्यार सगळ्याक तपासचें पडटलें. भुरगीं ओगीच. फाटल्या तेंपार एक फावट ह्या वर्गांत अशेंच कोणाचे तरी पयशे ना जाल्ले. तपासतकच एकल्याच्या दप्तरांत मेळिल्ले. तुमकां तपासूं हांव? हय, भुरग्यांनी तकली हालयत म्हणलें. हांवें एकेका भुरग्याक तपासलें. संदेश मिलिंदा कुशीकच बसतालो. संदेशा म्हऱ्यांत पावतकच हांवें म्हणलें, संदेशाक आनी तपासपाचें पडटलें. तो तर प्रामाणीकपणा पासत सामको फामाद न्ही? हय, भुरग्यांनी तकली हालयली. तरी हेराक तपासलें म्हणटकच ताकाय तपासूंकूच जाय न्ही? अशें म्हणत हांवें ताका तपासूंक सुरवात केली. पयले वयरूच. पूण जेन्ना हांवें ताच्या दप्तरांतल्यान सहज कंपास घेवन तो उगडलो तेन्ना म्हाका ती 100ची नोट दिसली. संदेशा कडेन पळयल्यार ताचो पुराय चेहरो पडिल्लो, सामको देविल्लो. हांवें खिणभर चिंतलें आनी कंपास तसोच बंद केलो. उपरांत बेठेच ताचें दप्तर सापशेलेशें करत म्हणलें, संदेश आनी असलें काम करता? ताचो दुबाव घेवप लेगीत पाप न्ही? भुरग्यांनी हैकारीत तकली हालयली. मागीर हेर भुरग्याकय तपासलें आनी मिलिंदाक म्हणलें, हे पळय, कोणा कडेनूच तुजे पयशे नात. कितें आसूं, तुजे पयशे हांव दितां, तूं रडनाका. अशें म्हणून हांवें म्हजें पाकीट उगडून तातूंतल्यान 100 रुपया काडून ताका दिले. आनी ताणें घेतलेय, नाका म्हणूंक ना. तो पिरियड सोंपतकच, संदेश, मातसो यो म्हजे वांगडा, अशें म्हणत ताका भायर आपयलो. आतां खंयचो पिरियड तुका? वर्क एक्सपिरियन्स. हांव सांगता सराक मागीर, यो तूं म्हजे वांगडा. अशें म्हणत हांव ताका घेवन एसेंब्ली हॉलांत आयलो. थंयची एक खुर्ची ओडून हांव ताचेर बसलो. बस म्हूण ताका मुखा वयले खुर्चेर बसयलो. संदेशाचो चेहरो अजून देविल्लोच आशिल्लो. हाताची बोटांय थरथरतालीं. आतां देसाय सर कितें सांगता तें सारकें आयकून घे. आयकता मरे? संदेशान फकत हैकारीत तकली हालयली. हांव 12वी आसतनाची गजाल. आमी सगळीं 6 भावंडां. बापूय शेतकामती. घराक खावप पिवूंक सगळें आसलें, पूण पयशांची येणावळ सामकी उणी. सगळीं भावंडां शिकतालीं. सगळ्यांच्या शिक्षणाचो खर्च, कपडे लत्ते म्हणटा मेरेन आवय बापायचो जीव गळ्या लागीं येतालो. तेन्ना म्हाका फकत 1 पॅन्ट आनी 2 शर्ट आसले. ताचे वयर ना. हेर भुरगीं बरे बरे कपडे घालून येतालीं. भुरग्यांनी म्हाका एकूच पॅन्ट घालून येता म्हूण हेडावूंक सुरवात केल्ली. 1 पॅन्टी देसाय म्हूण. हांव हांस तसो करून दीस काडटालो, पूण भितरल्यान खूब वायट दिसतालें.
सांगतलो कोणाक? आवय बापूय कितले त्रास काडून शिकयतात ते दिसताले न्ही. एक दीस मावशी आयली. घोवा वांगडा मुंबयर आसताली ती. मावशी बी तशी व्हडली गिरेस्त न्ही, मध्यमवर्गीयच, पण नोकरे शिपायली बायल. तिचे पर्शीत पयशे आसताले. मावशेन पर्स थंयच टेबलार दवरली आनी ती भितर गेली. कशेय करून आनीक एक पॅन्ट शिवचीच ही इत्सा सामकी मनाक खाताली. पर्स पळोवन मन लुच्च जालें. मावशेले पर्सीत कितले पयशे आसात काय? थोडे घेतल्यार कशे? मावशी निमाणे कडेन म्हजीच न्ही, येवजण मनात येता थंय आसा. हांवें ल्हवूच पर्स उगडली. खूब नोटी आसल्यो. तातूंतली 50 रुपयाची एक नोट काडली. तेन्ना 50 रुपयात पॅन्ट पीस येतालो. थंयच एक पुस्तक आसलें. तातूंत ती नोट घाली. पर्स बंद करून दवरली. आतां तूं म्हणटलो, सर, तुमी म्हणटात मावशी तुमची, मागीर पयशे मागून घेवं येताले. अशी चोरपाची गरज नासली. तुका सांगता, म्हजी मावशी एक नंबर हिमटी आसली, चिक्कू. म्हाका दिसता 2 रुपयाचो बिस्किटा पुडो हाडप लेगीत तिचे जिवावर येताले. बेठीच परवताली. मुंबयत इतलो खर्च आनी तितलो खर्च. हिका फकत 2 भुरगीं आनी घोव पुलीस, रावूक पुलीस क्वॉर्टर. सांगपाचें म्हणल्यार तिचे कडेन इतले पयशे मागप आनी रेंवेर उदक उडोवप सारकें. मेळपाची आस्त नासली. तेन्ना 50 रुपया बी म्हणल्यार खूब. हांवें पयशे चोरले खरे, पूण मागीर मन खावूंक लागलें. असले धंदे हांवें केन्नाच करूंक नासले. तुजे भाशेनच आमच्या आवय बापायन आमकां खूब बरे संस्कार दिल्ले. मन कशेंच रावना. निमान कडेन आई कडेन चूक कबूल केली. पयशे चोरपाचें कारण जेन्ना आईक कळ्ळें, तेन्ना आईच्या दोळ्यांतल्यान कसकशीत दुकां पडलीं. मागीर ती पदर तोंडा कडेन धरून खूब रडली. हांव समजलो, ती उलयतली, सवतली, पोल्यार मारतली. तिणें तशें कांयच करूंक ना. तिणें पयशे म्हजे कडल्यान मागून घेतले. दुसऱ्या दिसा मावशेगेर गेली. मावशी मुंबय रावली तरी तिचे घोवाचें घर लागींच आसलें. वर्साक एक फावट येताली तेन्ना ती थंयच रावताली. आईन तिका कितें सांगलें हांव नकळ, पूण मावशेन पयशे परते धाडले आनी म्हाका पॅन्ट शिवून घेवंक सांगलें. उपरांत मात हांवें असली चूक केन्नाच करूंक ना. म्हाका सांगपाचें आसा इतलेंच, मनशाच्या हातांतल्यान चुको जातातूच आनी जावपाक जाय. चुकले बगर मनीस सुदारना. म्हजी काणी आयकतना संदेशाच्या दोळ्यांत दुखो एकठांय जाल्ली. आतां तर ती पट पट करून गालार गळूंक लागिल्ली. तकली सकयल घालून ताणें मनगटान दुकां पुसलीं. सॉरी सर, सॉरी. तुका पिकनिकेक येवंक जाय मरे? हांवें विचारलें. सारकें कारण म्हाका समजून घेवंक जाय आशिल्लें. ताणें हयकारान तकली हालयली. यो तूं पिकनिकेक, यो. मिलिंदाचे पयशे हांवें दिले म्हणटकच हे पयशे हांवें तुका दिले अशें समज. संदेश आतां सामको हुंदकेवंक लागलो, रडूंक लागलो. हांवें म्हणलें, ओगी राव. निमाणे कडेन आमी मनीस, अशें जाताच. हांवें ताका थातारलो. सुमार वेळान तो सावशीत जातकच ल्हवूच सांगलें, हें पळय, आमचे कडेन आशिल्ले बरे गूण ही आमकां मेळिल्ली व्हड देणगी. ती तशीच जतनायली जाल्यार खूब फावटी त्याग करचो पडटा. हातूंतच मनशाचें व्हडपण आसता. आनी हें व्हडपण तिगोवन दवरप हेंच मनीसपण. हांवें बोल्सांतल्यान लेंस काडलो. म्हज्याच हातान ताचे दोळे पुसले. ताचे तकले वयल्यान हात भोंवडायलो आनी म्हणलें, हें पळय, हें जें कितें घडलें तें कोणाक सांगूं नाका. गरज ना ताची. कळ्ळें न्ही? संदेशान तकली हालयली.